This program is brought to you by Agio. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय इंट्रस्टिंग आसा, म्हत्वाचो आसा आनी तितलोच म्हाका दिसता कॉम्प्लिकेटेडय आसा. तो म्हळ्यार आमच्या टुरिजम इंडस्ट्रीचो. गोंयांत सोरो म्हारग आनी भायल्या राज्यांनी सोरो सवाय, ताका लागून गोंयचो सोरो कोणें कित्याक विकतो घेवचो. इवन जे ट्युरिस्ट येतात, जे पयलींच घेताले ताच्याकी कमी आतां विकते घेतात. ही गजाल खरी काय कितें की रातीन तुगेले बार्रांतल्यान भायर सरतगीर घराडेन कोणें पावोवप. 3 मानेस आसा म्हजे बरोबर पॅनलाचेर. पयली आसात ते गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनाचे दत्तप्रसाद नायक. दत्तप्रसाद वेलकम. दुसरे म्हजे बरोबर आसा ट्रॅव्हल अँड टुरिजम असोसिएशन ऑफ गोवाचे निलेश शाह. निलेश बाब वेलकम. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा बार अँड रेस्टॉरंट ओनर्स असोसिएशनाचे मायकल करेस्को. मायकल बाब वेलकम. एक जो आतां फाटल्या दिसांनी बोवाळ चल्ला की गोंयांत सोरो म्हारग आनी बाकीच्या स्टेटींनी सोरो जावपाक लागलो सवाय आनी ताका लागून आमच्या इंडस्ट्रीच्या उद्देगाचेर तुगेलो परिणाम जाता. ही गजाल खरी काय कितें आनी जाता जाल्यार कितलो परिणाम जाता? ही सामकी खरी गजाल आसा. मेन म्हणजे आमचो एक जो रेट स्ट्रक्चर आशिल्लो तो फाटल्या कितक्याशाच वर्सां पासून तो तस्सो आसा. वेरेज ज्यो भायल्यो स्टेट्स आसा म्हणजे स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इन्क्लुडींग महाराष्ट्रा, तांच्यांनी आपली एक्सायज पॉलिसी रिवायव केल्ली आसा, वेगळे रितीन फ्रेम केल्ली आसा आनी थंय फॉरेन लिकराचे जे प्रायसीस आसा ते ड्रास्टिकली ड्रॉप जाल्ले आसा. आनी भितर स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जर आमी धरत, वीच इज पंजाब, चंदीगड, आमची हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, UP and even West Bengal now. These certain states are half the prices of Goa. Just to give you an example, which Vijay Sardesai has given in the assembly also, a bottle of Johnny Walker Red Label, which costs 1,750 rupees in Goa, is 850 rupees in Haryana and Delhi. सो आज म्हणटा तेंचे नॉर्थ इंडियन मार्केट आमचें आशिल्लें. म्हणजे प्रत्येक जाण जो फ्लायटीन येतालो, जो स बॉटल्स आमचे कडल्यान घेवन वतालो, तो ताणें आज वायन शॉपार पांयूच दवरपाचो बंद केला. तो येता, सायट सींग आपली करता, कसिनोन वता, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आपल्याक करूंक जाय त्यो करता वता. ही डजंट इवन स्टॉप एट आवर प्लेस. नाल्यार एवरी अरायवल जेन्ना जाता तेन्ना ताणें रावप, आपल्याक 2-3 दिसांक कितें जाय तें घेवप. तो आतां अरायवल जातना तो थंयच्यान घेवनूच येता. आनी स्पेशली जेव्हा मागीर वतना तो व्हरतालो आमचे कडल्यान स बॉटल्स, ते ताणें तर व्हरपाचेंच बंद केलां. सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू and Karnataka to some extent. Even Karnataka, the rate of wines, let me specify, only wines, not IMFL or foreign liquor, but the wine, Indian as well as imported, today is cheaper in Karnataka than in Goa. So we have lost the complete market of red wine, white wine in Goa as a result. And definitely the department also will start feeling the revenue. We will come to the details of this because this is a very interesting aspect. मायकल बाब, एक जाले पयर की रातीन जर कोणें मारला बरेंच आनी ते जर बारांतल्यान आनी रेस्टॉरंटांतल्यान भायर सरले, तांकां घरा कडेन पावोवपाची जबाबदारी तुमची म्हणून. आनी तुमी म्हळें की आमची न्ही, हें कितें तुमी कितें पिशा भशेन उलयता काय म्हण. सो हांव सुरवात हाज्याच वेल्यान करता की जबाबदारी कोणाची? Actually, Mavina's statement Kala was one part of the aspect. Accidents are the cause is not only drinking and driving. कोण पिता तो ॲक्सिडंट जातलोच म्हणून अशें आसना. ॲक्सिडंट जावपाक खुबशे कारण आसता ते. ड्रिंकींग इज अ पार्ट ऑफ इट, बट नॉट टोटली टू बी ब्लेम्ड दॅट बिकॉज ऑफ द ड्रिंक्स ॲक्सिडंट जाता ते. आतां जेन्ना कोण येता बारांचेर येतात, कोण पियेतात, आतां मविना म्हणल्यार आमी बारवाल्यांनी लक्ष दिवपाक जाय आनी तांकां पावोवपाक जाय घरा कितें तें टायट जालें जाल्यार. हे प्रॅक्टिकली very difficult कित्याक तूं पयशे जाल्यार at that stage if you try to talk to anybody it's difficult for them to understand आनी ताका तूं सांगचें तूं टायट जालो तुका घरा वचपाक आमी बंदोबस्त करता तो तुका आयकचोच ना. तो म्हणटा आपली गाडये शिवाय आपूण वचना घरा. आनी हे प्रॅक्टिकली सॉल्व करूंक गेल्यार झगडी जावंक शकता. तरी आसतना आमी गोंयकार भात चलयता ते आमी लक्ष दितात आनी पळयतात की कोण बाबा खुबशे पियेला टायट जाला, आमी ताका वचून सांगता पळय बाबा
मातशें पुरो करपाक टायम जालो मातसो घरा वचूं आनी आमी ताका हें समजोवन ताका बंद करता आमी. अशें न्हू की आमी सोडून दिला कोण पियेत जाल्यार पियेत रावन अशें म्हणून आमी हें करिना. सो दॅट इज वाय लायक आमच्या गोंयांत तितले जावपाक चान्सीस व्हेरी डिफिकल्ट. आतां कोण टायट जाता बेसिकली आतां हे ट्युरिस्ट येतात भायले ते केन्ना तांकां केन्ना चान्स पडटा की गोंयान सोरो मातसो कमी रेटीन मातसो चान्स पडटा पिवपाक ते पीत रावतात आनी टायट जातात ते. अशें न्हू की बारान येवन पितात ते होलसेलान घेतात केन्ना रूमान बसतात पियेतात आनी मागीर जेवणाक म्हणून आमचे लागीं लास्ट येतात ते आनी एक पॅक मारतले आमचे कडेन. सो आमचे आमचो रिस्पॉन्स न्हू तांकां घरा पावोवपाचो वो सोडपाचो कित्याक ते फूल डे काय बसून आमचे कडेन पिवंक ना ते लास्ट एक पॅक पियेलो आनी तो टायट जालो. हें आतां करतले कितें आमी इट्स नॉट पॉसिबल. आज रवी नायकान म्हळ्यार की गोंयकार तुगेलो टायट जावन तुगेलो असो लडखडना म्हणून गोंयकार हालना हालता ते गोंयकार न्ही म्हणून तुम्ही मान्य करता तुमच्या अनुभवा वयल्यान ही गजाल. पळोवंक गेल्यार गोंयकारांक सिस्टम आसा तांकां खबर आसा कितलें पिवपाचें आनी कितलें ना पिवपाचें. बेसिकली गोंयकार तुका रस्त्यार केन्ना पडलो व्हेरी रेर दिसचे पडटले कित्याक तांकां खबर आसा आयज तर जालो पुरो जाल्यार फाल्यां तरी मेवतलो सोरो म्हणून आशा. पूण ह्या ट्युरिस्टांक कितें आयज मेवल्यार फाल्यां मेवपाचें आशा ना म्हणून ते अदीक चड पितात ते. पण म्हाका निलेश बाबान दीस आस्पेक्ट वीच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग जो दत्तप्रसादांनी टच केलो टू अ लार्ज एक्सटेंट जेन्ना आमी बार आनी रेस्टॉरंटाची गजाली उलयतात थंय येता आनी तो म्हळ्यार रेवेन्यूचो की चार्टराच्या बाबतींत हो प्रश्न येतलो ट्युरिजम पॉलिसीच्या बाबतींत हो प्रश्न येतलो की सरकार जेन्ना उद्देगा विशीं धोरण ठरयता तें धोरण सरकार कशें ठरयता म्हळ्यार सरकाराक चड येणावळ मेळची ह्या दृश्टींतल्यान ठरयता काय ते एंटायर सेक्टर आनी चड रोबस्ट जावचें तातूंतल्यान बिझनेस वाडचो आनी तातूंतल्यान येणावळ वाडची म्हणून पळयता. तुमचो अनुभव कितें? सो बेसिकली जेन्ना तेंच्यांनी जो हाय एंड लिकर वा फॉरेन लिकरचो रेट जेन्ना वाडयलो तेन्ना वी हॅड अप्रोच द गव्हर्मेंट की तेंच्यांनी तेची ड्युटी कमी करची. रिजन बींग जितको पीपल वील लायक टू ड्रिंक which is a higher brand when they come to Goa, when they come on the holiday. So automatically drinks people when they start using higher brands, the revenue will also increase. Now there is economics in that which any basics will tell you की आता तुम्ही लो एंड जो आसा खूब वाडयलो तो सगळो हात लावचोच ना तो सवय आसा तोच घेतलो. So basically in ultimately government will lose out on the revenue. So that is they also understand and I am sure the government will be looking into this aspect because what is happening is Goa has become all of a sudden uncompetitive because neighboring states have realized this is a big revenue sector for them. So that is one aspect. Secondly, as far as हे म्हणता आमी की accidents जाता so it's a responsibility of bar owner to drop. See basically you have to understand ki why people are driving after drinking in Goa. It may be tourists or locals because there is no proper transport system available in Goa. So आता it is not when we talk about taxis, it is not only restricted to tourists. Goans will also start using it. आता Bombay तुम्ही गेले केन्ना any house I go to Bombay, when we go to the restaurant anywhere, तो ते कितें म्हणटा की they will prefer going by car or एकटा बरोबर पियन आसता तोच बस because they are very particular about it. Nobody wants to kill themselves by driving. So basically if the facility is available, good transport is available, reasonable transport is available, the people will start using तुम्ही it. कितें म्हणटात Soro is not the problem, transport system is the problem. Absolutely. Basically because of non-availability of competitive transport, people use their own vehicle including Goans. Okay. I'll come back to Nilesh Babu on that revenue aspect again. But दत्तप्रसाद तुका दिसता की सरकार जेन्ना धोरण ठरयता तेन्ना दोन दृश्टिकोन आसपाक शकतात. एक ज्यो गजाली चड म्हारग आसात तांचेर टॅक्स वाडोवचो फॉर एग्जांपल फॉरेन मॅन्युफॅक्चर्ड लिकर आनी बेजिकली तातूंतल्यान चड येणावळ येवची और टुरिजमाच्या बाबतींत सुद्दां सेक्टर इतली रोबस्ट करचे की बिझनेस वाडटलो आनी तातूंतल्यान चड येणावळ येतली. तुमकां दिसता की ह्यो हातूंतलो खंयचो दृश्टिकोन सरकार सद्याक इम्प्लिमेंट करता आनी तो बरोबर काय चूक? कितें आसा भितर इकॉनॉमिक्स म्हाका दिसता हांगा कोण पळय एक्सायजाचो रेवेन्यू पळयता ताका हे इकॉनॉमिक्स समजना. लेट मी मेक अ डायरेक्ट एलिगेशन ऑन दीस. ओके कित्याक फायनली आमी जर पळोवंक वचत जाल्यार जो रेवेन्यू येता तो एक 500 to 1500 सेगमेंटान ह्या सेगमेंटांच्यान येता चड मॅक्सिमम रेवेन्यू जो येता तो. सो आतां भितर जेन्ना 500 to 1500 प्रायस म्हणटा प्रायस रेंज
सो हातून आतां कंज्युमराक तूं आतां जी 2-3 हजारांक ब्रँड आसा ताजेरूच जर टॅक्सीस कमी करत आनी तो 1500 प्रोवायड करत, सो आतां 1500 तो 1000 प्रोवायड करत जाल्यारूय सेल जो आसा तो 1500 to 500 सेगमेंट आसा हातूनच चड वाडटलो. आनी सरकाराचो जो रेव्हेन्यू आसा तो तितकोच उरतलो, कित्याक कंज्युमरूय बरो ब्रँड कंज्यूम करतलो कमी पयशान, आनी सरकाराक पळय ज्या त्या स्लॅबान रेव्हेन्यू येतालो तितक्योच केसीस सेल जातलो त्या ब्रँडाचो आनी तितकोच रेव्हेन्यू सरकाराकूय येतलो. बट डावन द लायन खंयचो तरी एक ब्रँड ताका सॅक्रिफायस करचें पडटलें. म्हणजे जो आज 500 ऑलरेडी एक सादो ब्रँड आसा त्या प्रोबेबली त्या साद्या ब्रँडाचो सेल खंय तरी सॅक्रिफायस जातलो, आनी तो जर एक बरो प्रॉडक्ट आमी कंज्युमरांक दिता जाल्यार म्हाका दिसता ते एक्सेप्ट करपाक जाय. सो तुम्ही म्हणटात की हे जे गणित आसा की चड म्हारग हाजेर चड टॅक्स वाडयलो जाल्यार चड येणावळ वतली, हे आनी तुमच्या बिझनेस लॉजीक म्हणटा तुमी मॅच जायना. अजिबात जायना, कित्याक हांव तुका जस्ट एक एक्झाम्पल दिता. ब्लू लेबलाचोच म्हणजे जॉनी वॉकर ब्लू लेबल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमियम ब्रँड्स टुडे विच इज कन्ज्युम्ड बाय द हाय एंड क्लायंटाक. सो ती गोंयांत आसा 21,000 आनी बाकीच्या राज्यांनी ती आसा आज 10,000 आनी 12,000. सो कित्याक खंयचो टुरिस्ट हांगा आपले 10,000 एडिशनल गोंयांत दिवन ती विकती घेतलो. सो तो सध्या आतां कितें जावपाक लागला, तो येतनाच त्यो घेवन येवपाक लागला. सो अशें इट इज नॉट ओनली अबाउट ब्लू लेबल, इट इज अबाउट अनदर 50 सच प्रोडक्ट्स. सो इट्स अ मेजर लॉस टू द गव्हर्मेंट ऑल्सो अँड टू अस ऑल्सो ऑन टर्म्स ऑफ सेल. आनी दुसरो विशय जो आसा तो एक्सिडेंट्साचेर जे ते उलयले, आय थिंक रोड्स इज द मेजर रिजन फॉर एक्सिडेंट्स. आमी आतां पळयता सगळे MLAs आसा, मिनिस्टर्स आसा, थंय हॉट मिक्सिंग मशीन हाडटा, आपलो फोटो काडटा, आपणे बाबा हें रस्तो इनॉग्रेट केलो, इनिशिएट केलें हॉट मिक्सिंग, इतकें ताचें काम थंय सोंपलें. बट म्हाका दिसता PWD इंजिनियर्स जे आसात दीज आर द पीपल हू आर टू बी ब्लेम्ड. कित्याक बँकिंग ऑफ रोड्स हें सारकें ना. तुमी आज सुद्दां म्हज्या बरोबर जर दोनापावलच्यान मिरा हांगा येत, बांबोळे येत, तर रस्त्याचें बँकिंग सारकें ना, म्हणून त्या रस्त्यार चड एक्सिडेंट जाता. मातसो तूं ओवर स्पीड जायत गाडी परतपाक लागता. आनी अशें गोंयभर हें आसा. तूं म्हणटात त्या रस्त्यांचेर गाडी परतुपा खातीर मनशान 100 पिल्लो आसपाची गरज ना. एब्सोल्युटली बरे आशिल्ले कडेन सुद्दां ते एक्सिडेंट जाता. म्हणजे जे रस्त्याचे आमचे जे पळय टर्निंग ग्रेडियंट्स बीन आसा सगळे, आनी बँकिंग ऑफ रोड्स इज नॉट डन प्रॉपरली बाय दीस PWD इंजिनियर्स. दॅट्स वाय दीस एक्सिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस एट अ मच हे लेवल. आनी दुसरो जो विशय आशिल्लो पळय ड्रिंकींग अँड ड्रायव्हिंग, आय थिंक नोबडी शूड सपोर्ट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. आनी पुलीस स्पेशली शूड स्टार्ट एक्टिंग ऑन दीस. एकदा जर पुलीस शिस्त हाडपाक लागले, बरे फायन घालपाक लागले, ऑटोमॅटिकली येता दत्तप्रसाद बाब की ड्रिंकींग अँड ड्रायव्हिंग बरें आहा, पूण थंय जर तूं बार अँड रेस्टॉरंटात बसलो मागीर घरा कशें वचप. पळय सरकार म्हणटात रेस्टॉरंटवाल्यांक पावप म्हणून. पण आता निलेश बाबान जो ट्रान्सपोर्ट हाचेर काडलो विशय, म्हणजे एक ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज डेफिनेटली जावपाक जाय बऱ्यो. आनी दुसरो विशय म्हणटा तो घराक वचपाक जाय म्हणून तुका कोणेच अधिकार दिवना की तूं जाय तितको पी, टायट जा आनी दुसऱ्या लोकांक मारून उडय. आय एम फ्रॉम द ट्रेड, वी डोंट सपोर्ट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. नोबडी हॅज द रायट टू ड्रिंक अँड किल समबडी एल्स इन अ रोड एक्सिडेंट. बिफोर आय गो टू मायकल बाब, एक तोच प्रश्न विचारता. तांणी एक बरें डिस्टिंक्शन केलें की गोंयकार तुगे गोंयकाराक कशें पिवप, कितली पिवप आनी कित्याक पिवप हें सारकी खबर आहा म्हणून. तुमी आतां इतली जाणांक तुमगेले लिकर ट्रेडर्स विकतात. तुमचोय अनुभव गोंयकारांचे बद्दल तसोच काय गोंयकारय मातसो बदलता ह्या वर्सांनी दत्तप्रसाद? पळय कितें आसा, गोंयकाराक डेफिनेटली शिस्त आसा. आमी केन्नाच आतां गोंयभर आमी भोंवता पळय, आमी केन्नाच कोण खंय पिवन पडिल्लो आमी पळयना. बट हें आमकां दुसऱ्या राज्यांनी दिसता. आनी हांगा जो ट्युरिस्ट जो येता तो पितकीर येता. आमी तुमीच म्हाका दिसता एक व्हिडिओ घातिल्लो, कोण तरी ती थार पांयान चलयतालो. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा, दीस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलीस. पुलिसींग इज नॉट हॅपनिंग प्रॉपरली. बिचार जर कोण मनीस असो वयर उबो रावन पांयान आपल्या जर एक जीप चलयता, हाका वायन शॉपवाल्यांक तुमी ब्लेम करतले फाल्यां? सो डेफिनेटली पुलिसींग हॅज टू हॅपन इन अ बेटर वे. बरें, हांव दुसरो मायकल त्या मुद्द्याचेर येता की अल्टिमेटली जबाबदारी कोणाची. आनी तो जो रेव्हेन्यूचो मुद्दो दत्तप्रसाद बाबान काडलो, ताजो फटको तुमच्याय उद्देगाक बसला काय कितें? की प्रायसीस इतली म्हारग आशिल्ल्यान आनी इतलो व्हडलो डिफरन्स आशिल्ल्यान तुमकां बार अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनाक, तुमच्या मेंबर्साक हाजो फटको बसला काय तुमच्या बिझनेसाक तुमी म्हणटा हाजो फटको बसलो ना? ना, फटको इन जनरल सगळ्यांक बसला ते. पळय आतां हाय एंड सोरो पिवपी लोक आतां बिकॉज ऑफ प्रायसीस दे ट्राय टू कॉम्प्रोमायज ऑन द क्वालिटी ऑफ ड्रिंक्स अँड ड्रिंक समथींग लोअर. सो दे डिप्रायव देमसेल्व्स. आतां if this is taken care by the government by reducing the high-end liquor,
prices, then I feel even the outside people who are drinking low end, which comes almost on par with high end in their state, would prefer to drink an high end in Goa. So then the sale will be more. If the government works out on volumes, then I think there is some economic sense in it. They're not going by rates. So I would like to request the excise department to revise the structure of taxing on these products so that everybody can enjoy, and people come to Goa not only to drink, they come to Goa also to eat food and all. Now, for example, beer and wine are two basic necessities that go along with food. It doesn't mean that if you drink beer and wine that you are going to get drunk or something like that. They go along with food. So wine also is used to marinate certain products in food cooking. Looking at that, government should at least consider the excise rates in wines, and तुम्ही beer म्हणतात, goes along with don't it. look at the pricing, look at the volume. Volume. Basically, volume is more important than pricing of individual products. या निलेश बाब, एक जो प्रश्न येता की तो म्हळ्यार अल्टिमेटली सरकार म्हणटा की एक्सिडेंट्स इतले जातात, एक्सिडेंटाक लागून लोक सोरो पिवन गाडी चलयतात, अँड दॅट इज अ जेन्युइन इश्यू. आमी भायल्या कांय देशा भितर पळयलां की देर इज अ व्हेरी क्लियर प्रोटोकॉल्स वेन पीपल ड्रिंक इन अ रेस्टॉरंट. ती प्रोटोकॉल्स जर आज सरकारान हांगा लागू करची म्हूण ठरयली, तातूंत सरकाराचें कितें चुकलें? No, I agree that there is no wrong. Drinking and driving is not permitted anywhere in the world, and it should not be allowed. Like, you will be surprised. Just last month, there were few guests, relations only had come to Goa. So he asked me specific question that drinking and driving is allowed in Goa. No, now this guy is a 65-year-old plus guy. He's asking me this question. So I was shocked hearing him the statement. So the type of the message, unfortunately, which Goa has sent has been quite wrong. So and we need to correct, and drinking and driving should be stopped. But going along with that our restaurant business, our hotel business, our hospitality business, or any other related, when we talk about Goa, we talk about tourism being main industry not to get affected. I think we have to do our certain things which are wrong, basics wrong, like a transportation. Because if somebody wants to have a drink at night and he wants to go home, and if there is no transport available, either he will not come out, or if he comes out, if he does not have any source, then he may use his own transport, which can be dangerous not only to him but the person on the other side also. So what my take on this is that strict action needs to be taken, but side by side, we have to ensure that proper transport system needs to be there. Like in Mumbai, when the people say they drink more and they are there, then the bar owners will say that Baba, this taxi is over, taxi आपण आडून दितलो ताका की या टॅक्सीन बसून वच घरा. Have we have that system in Goa? No. So basically, when Mohin Bab म्हणता, he is absolutely correct that it is a responsibility that पियला ताका. But then समोर ट्रान्सपोर्टूय आसपाक जाय ते तांकां की हांगा हांवें फोन केलो तो ट्रान्सपोर्ट आयलो रिजनेबल ताका तो घरा पावतलो. नाव अनफॉर्च्युनेटली इन गोवा द ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इज व्हेरी बॅड. So I think we have to start correcting, and it has to go simultaneously. It cannot be one off. एक गजाल बिफोर आय गो टू दत्तप्रसाद, निलेश म्हाका सांगात की दत्तप्रसादान तो इश्यू काडलो ज्या तरेन ट्युरिस्ट गोंया येतकीर बिहेव करता ते. एज एन इंडस्ट्री कितें करपाक शकता आमी? कारण आमी आतां फाटले म्हाका दिसता एका म्हयन्या भितर एटलिस्ट 5 काय 6 इन्सिडंट पळयल्यात जंय वेगवेगळे तरेच्यो गाडयो घेवन हे नालायक कशे वचून थंय बिचार त्यो गाडयो दर्या भितर घाल्यात. कितें करप? See, absolutely. आणि टायटी असतात, किल्ले असतात. I agree. I think this nonsense needs to be stopped. See, now I'm not against any liquor shop owners or anything. But when you are entering, first point will come on the liquor. While you are entering to the beach, in the certain beach, बाहेरच तुका हे असता, shops असता, liquor shops असता. Now, when you have that, it is a duty of the person who is sending that norms needs to be followed when they go, which they don't follow. So there has to be some control how we can do it. That is a matter of debate, but that is its point starts from there. Secondly, when they go on the beach, now they have come out with this tourist police, but we see hardly there is, I think minister has already made comment that hardly there is a batch of 78 or 80 tourist police. So that has to be increased, and it has to be manned throughout Goa, wherever the beaches are there, tourist police has to be there. They may have to make responsible and accountable also. या दत्तप्रसाद कितें करपाचें? कारण एक आसा की आमी चल आमी लिकर विकली मुखार कितें जात तें जाता अशें म्हणप तुमकां सोबता.
सिन्स 2012. आणि हे ट्युरिस्टांचे प्रकार वाढत आहात. पण 2012 पासून हय आमी एक्सायजाक एज वेल एज आमचे चीफ मिनिस्टर म्हणजे मनोहर भाई जेन्ना CM आशिल्ले तेन्नाच्यान एज एसोसिएशन आमी स्वता डिमांड केल्लो आसा की गोंयांत नवी लायसन्सां दिवपाक कंप्लिटली स्टॉप करची म्हणून. कित्याक 15 लाख आमचें पॉप्युलेशन आसा हांगा आनी 15 लाख पॉप्युलेशनाक तेन्ना 1,500 लायसन्सां आशिल्लीं जी आतां 2,500 पाविल्लीं आसा ह्या फाटल्या 10 वर्सां. म्हणजे 2,500 shops for a population of 15 lakhs plus some odd tourists that are coming are just too much. आणि जशें ताणें म्हणलें बिचाच्या एंट्रन्सार तूं बिचाच्या एंट्रन्साचेर कित्याक उलयता. स्कुलाच्या सायडीन वायन शॉप्स आसा, टेम्पलाच्या भायर वायन शॉप्स आसा, चर्चीच्या भायर वायन शॉप्स आसा. दीज आर बींग सँक्शन्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. म्हणजे चीफ मिनिस्टर जेन्ना अश्यो फायल्स पास करता म्हणजे म्हाका दिसता समवेअर समथींग इज रॉंग. सो दीस फ्री लायसन्सिंग पॉलिसी जी चल्ल्या हांगा कोणाकूय लायसन्स दिवप. आणि आज वी आर सीइंग इवन सम आय वूड नॉट टेक द नेम बट ज्यो व्हडल्यो मायन ओनर्स फॅमिलीज सुद्दां ज्यो गोंयांत आसा तांच्यांनी हांगा वायन शॉपां ओपन केल्लीं आहा आनी लीज आउट केल्लीं आसा भायल्या मनशांक. सो हें बंद जावपाक जाय. फ्री लायसन्सिंग जें गोंयांत चल्लां कोणीय येता वायन शॉप ओपन करता तो मागीर कसली क्वॉलिटी विकता कितें ताजेरूय कांय चॅक ना. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. वायन शॉपांचेर आतां एक टोटल तुम्ही स्टॉप म्हणटा घालपाक कितें जाय. ते बंद केल्यार तुगेले ट्युरिस्ट जे सारके हांगा बेमुरवत कशी वागतात तांगेले वागप सारकें जातलें. तें वागप किंवा तांचेर कितें हें हाडपाक ही जबाबदारी म्हजी किंवा निलेशाची काय तुजी ही पुलिसांची. पुलीस हॅव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दॅट न्ही. वाय आर पुलीस नॉट एक्टींग. आज आमी पळयता कितें पुलीस येल्लो नंबर प्लेट दिसली तांकां आडयता तांचे कडल्यान कितें तांचें कितें जाता तें हांव नकळो काबार थंय विशय. बट वन्स कितें जाता तें हांव नकळो बी कितें म्हणटा तूं तूं आतां म्हणपाक सोदना. पळय विशय कितें आसा पळय वन्स अ मेसेज गोज दॅट द पुलीस इन गोवा आर स्ट्रिक्ट ऑन सच थिंग्स मागीर कोणूच असल्यो गोश्टी ओके करचो ना. मायकल बाब फायनल म्हाका तुमी हांगा तुमकां दिसता की सगळी जबाबदारी पुलिसांची सगळें व्हरून पुलिसांच्या माथ्यार घालपाचें. पुलीस गोंया भितर स्ट्रिक्ट आसात हे मेसेज गेल्या पुरो ट्युरिस्टांची वागणी सुदारतलें. ना टोटली तेजेर आसना तें पुलिसांचेरूच आसना लोकांचेरूय आसता न्हू. आपूण कितें करता कितलें पियेला तें पळोवंक जाय. सामान पिवोंक जाय न्हू. गोंयांत तर तुका भोंवंक जाय तुजे कडेन ड्रायव्हर ना टॅक्सी जाय एकट्यान कोणें सॅक्रिफायस करून तुमकां बाकीच्या ग्रुपांक व्हरूंक जाय वांगडा. तो ते कारण रोटेशन करूं येता. आज तूं पियेनाका फाल्यां तूं पियेनाका रोटेशन करून करूं येता. बट नेशन म्हटलं पळय तशें ट्रान्सपोर्ट सिस्टम शूड बी इम्प्रूवड इन गोवा बिकॉज ऑफ ट्रान्सपोर्ट ऑल दीस थिंग्स आर हॅपनिंग. आफ्टर इट you cannot get any bus or you cannot get any taxi at a reasonable rate. If we have this app-based taxis and all, I think there'll be a competition and we'll get taxis at reasonable rates. Today, Goa Miles is there, but they are not as cheap as the app-based which taxis we have in other states. So if Goa Miles also is controlled, I feel that also could do the job, which most of the people would appreciate. दॅट निलेश फायनल वर्ड्स टू यू. तुमकां दिसता दोन गजाली ट्युरिस्टांचो बिहेवियर कारण जेन्ना आमी लिकर उलयतात आमी बरतात की रेव्हेन्यूच्या दृश्टींतल्यान पळयतात अल्टिमेटली लिकर म्हणटा तेन्ना आमचो सोशल बिहेवियरूय तातूंत भितर येता सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. आज तुमकां दिसता ज्या तरेन ट्युरिस्ट येवन गोंया भितर वागतात आनी ज्या तरेन आनी ते व्हिडिओ सगळे व्हायरल जाता ते पळयल्यार वीट दिसता. इंडस्ट्री म्हणून तुमी कितें करपाक शकतात? Absolutely, I agree on that point. See, we are here to promote responsible tourism, sustainable tourism. When we talk about these two major thing, I think the behavior of the tourist also plays a major role. Secondly, ki jata ki when we talk about let's not talk something big. Now, to how we can address these challenges, the major challenge can be done is you have a proper signages on all the tourist spots, on all the beaches, do's and don'ts. And those things, the boards are also not there. See, when tourist comes, he is on holiday. So, आपला जाय तर वागपाक सोदता. So, we need to educate them every time. Baba, you have come to enjoy yourself. Plus, but safety is a major angle which you have to look into it. Forget about his liquor. He ventures out into sea. We see so many people have been saved daily basis. Why it's happening? There is no proper signages. There are no proper controls. Policing is not there. Means I'm saying policing, we have to increase tourist police which are there, and they need to be more friendly and making them understand. And secondly, the vehicles which when they stop on the vehicle, it has to be for genuine reason and not for just for stopping sake. स्टॉपिंग सेक. तुम्ही ताका स्टॉपिंग सेक अशें नांव दिलें. दत्तप्रसाद तांकां कितें आडयता तें आपल्याक खबर ना म्हणटा. सो हांव इतल्याचेर थांबता. आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टायम. एक गजाल म्हाका दिसता सामकी म्हत्वाची
अल्टिमेटली आमी गोंयकार सो डोंट ड्रिंक बी असली शब्द आमी वापरपानात. ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली बट डेफिनेटली डोंट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. म्हाका दिसता हें म्हत्वाचें आसा. ताजे खातीर जशें मायकल बाबान सांगलें, निलेश बाबान सांगलें, ज्यो गजाली एलायड आसपाक जाय ती ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जावं ती मागीर पुलिसींग सिस्टम जावं ही जाग्यार घालप आमी तितलीच गरजेची. कारण त्यो जाग्यार घालनासतना जर आमी इंडस्ट्री कडच्यान जर कश्यो अपेक्षा दवरपाक लागल्यो जाल्यार देर इज नो वे इंडस्ट्री कॅन मीट दोज एक्सपेक्टेशन्स ऑल्सो. सो ह्या दोनी सायडीच्यान फ्रॉम द सिवील सोसायटी, इंडस्ट्री आनी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन आनी गव्हर्मेंट हे खंय तरी हो एक मिटींग पॉयंट येवपाक जाय. जाल्यारच लिकर कॅन बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एक्सायज कॅन बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू अँड नॉट अ सोशल इवील ऑर अ सोशल प्रॉब्लेम. हो मिटींग पॉयंट म्हत्वाचो तो येतलो आनी तितलें भान आमकां आसतलें इतलेंच हांव मागतां आनी थांबतां. दत्तप्रसाद, निलेश बाब, मायकल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी ऑन दीस पॅनल. पवित्राबाद प्रुडंट. नमस्कार.